नमस्कार. असतोमा सद्गमय तमसोमा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतमगमय. आज सकट दिनाने भाषण ऐकायला सकाळी विषय येऊन गेला म्हणून हांव मी गेले सांगितलं असं म्हणाली तुमचं सगळ्यांगे होतं असं मी गायनाचे क्षेत्र मी ते भारी प्रीत करत आशिल्लो रघुनाथ मामा भारी प्रीती आणि प्रत्येक पंत हांव मागीर तें हॉटेलांत रतोसो टायमार ह्याच्या टायमार वय आतां केदें तुमी भजन म्हणटाली म्हाका निर्मत ताणें हांव सांगता ते रतोस म्हण केदें ते भजन चार्ज मेळटा कशें सांगूंक जायना सुकावड एक आसता न्हय ते एक दोन पंत आयकलां ताजे नंतर एक 5 प्रोग्राम हिमसेल्फ ही ऑर्गनायज 2 प्रोग्राम हांगा हय हय तागेले वाळदी मुंजेचे केले मुंजेचे ताजे इश्टांत तेदन हांव स्टेजार फुडें रघुनाथ मामा तुमकां खंयची पद आयली तेदन ताणें सांगलें तुमी कसो म्हळ्यार रिचन दिसता हो तुमी खंयचेय म्हणायची भारी लँग्वेज आयकूंक जाय म्हणे आनी स्टेजार वतना पळय एक श्रीनिवासानी नेपाळी सो आनी रामनामू पिक्चरा हे दोनी गेले जायता म्हण त्या म्हण तशी ना त्यानं म्हणे तेजी मेजर म्हणे प्रिती हांव आजी कसो सांगचें म्हळ्यार देवान भरपूर दितरी कळना म्हळ्यार कसो ना जातलें सकडे आसा बट सकड आसतना आमी नॅचुरली कशी जिवन काडटा सामान्य आमी देवस्थानाक वतना एक दीस मेळ्ळें म्हापशें आमी वाण काडटना ते म्हापशेंतली अशें पळयतना रघुनाथ मामा सिंपली म्हळ्यार एक व्हड एक मनीस आयला ताका एक्स्ट्रा नथींग बेगीन उठून मेळ म्हापशें आशिल्लो तेणें तुमी हय इथे हांव देवस्थानाक वचें सगळेची देवस्थानाक वचून हांव कशी देवा पांय पडला तशीच म्हळ्यार एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करतलें ना तें नॅचुरल म्हणून नॅचुरलायज क्रीम आमी सकाळीं म्हणलें कशें न्हय एवरी सक्सेसफूल मॅन बिहायंड देर इज वुमन असं म्हणटात हांव इंगडक केला every successful woman selecting her husband successful husband ताजी चॉयस करताली म्हण अशी असो एक गंमत म्हणून उलयता हांव कंचडून दिल्यार क्षम काडटा तशी तेन्ना सक्सेसफूल जावपाक म्हणल्यार तें देवान तांकां पेटयला तशी पेटयला तांकां देवान कळना आतां सचिन तेंडुलकर म्हणून पेटयला आमकां आमकां सगळें पार्ट दिला देवान तो पार्ट करचे खातीर आमी येताची जाल्यार तो पार्ट कितले चंद करता तुमी ताचे वयल्यान तेगेलें नॅक्स्ट लायफ जाता देखून आमा एक 4 वर्स अच्यूत पै आमगेलो हरिदास अच्यूत पैकर हाजून हिंसाक केला तागेले चुकून केलो ज्ञान मेळ्ळें म्हाका ताणें एक सांगिल्लें कसं म्हळ्यार अशी कोणें आमकां मनुश्य सोडून गेले कुठले आमी दुख्खा विशय म्हणून सांगून दिल्या ती ताका म्हणाली आतां आमगेन एक चल्लो B.Com जालो B.Com M.Com जालें पाय अमेरिका वतर तो चड शिकूंक म्हणटना कशी जाता तशी ती ताका म्हणाली रघुनाथ मामू आमगे लोकू आसूं का म्हणून सगळ्यांक दिसता ताका दिसूं का न्हय तेन्ना कसं जालें म्हळ्यार हें ताणें देह मात्र सोडला तो वच्चे न्ही तो मरली कळ्ळें जातस्य मरण भी ध्रुवः जातस्य मरण भी ध्रुवः ध्रुवो हि जन्म मृतस्य च तस्मात् अपरिहार्यार्थे न त्वं शोचितुम् अर्हसि हे भगवद्गीतेमध्ये कृष्णान सांगिल्लें कसं म्हणाले जातस्य मरण भी ध्रुवः जन्म येईल मरण सगळं काही होत असतं एक दिवस आमी वताची म्हणाले तशींची केल्ले मनशाक वापस येतलो तशी हे आतां ताणें इतलें कश्टा सकट तयार केल्यान तसं तें एक व्हड सिंहासन त्या सिंहासनार बसता तो वापस येता
आणि म्हूण आमी ताका सतगती म्हूण सांगच्या पयलीं आमी म्हणचे कसं जालें हांव म्हणटा म्हाका अच्यूत मामान शिकयलेलें कसं म्हळ्यार सतगती म्हणचे पयलीं त्या मनशाक अपास जन्म दित म्हणटा आमगेल्या समाजाची आनी हें तुगेलें नॅचरलच पळय इंटरनॅशनल नॅचरल आयस्क्रीम म्हणून सगळें जगत तयार कीर्ती मेळचे तसलें तुगेल्या हातान जावो आतां मरण म्हळ्यार कसं न्हय कांय ना शर्ट पिन्नी म्हण कुठल्या मियां काडटा आनी उडयताची आनी नवे शर्ट घालताची तशी तागेली नवी देह तयार जाना तें दाखोवत आसता तर त्या देहांत ताणें प्रवेश करून ओपास तो जन्म घेवन तागे मस्त इच्छा आसता वांगा आतां ताणें सांगलें तो हें कर कशें ताका तें करता म्हूण मन आशिल्लें हें करता मन आशिल्लें तें करतो पूर्ण करता तो ओपास घेता तो आनी ओपास तें हें करून सक्कड मनाय करता तर त्या निमित्ती आमी दुःख म्हणून व्यक्त करचे पयलीं तो ओपास येता अमेरिकाची खंय चिकून गेलेले चेडूं 10 वर्सां नंतर ओपास येता न्हू मागीर तशी म्हणलें तेन्ना कितलो आनंद जाता आमकां कळ्ळें मागीर तें आनी ताजे नंतर चेडूं आमकां आतां अशी ह्या नमुने की तुंग सिंहासनार वचून बसीत आसले भाग्य तें तागेलें हांगेलें ह्या चेडवाक आवसून त्याग करून कश्ट काडून कळ्ळें म्हण तें दिलें तेन्ना तसल तें एक बायल मेळ्ळें तशें तर तो रघुनंदन मामा कितलो भाग्यवान आनी तसल तें एक व्हड मनशाक बायल जावन आयली ते माई ती कितली भाग्यवान ताजे भशेन व्हड कसो म्हळ्यार असल आन आनी आम मेळ्ळें हे चेडूं कितले भाग्यवान हाका भाग्य जावं हाका कळ्ळें आनी एक रामान म्हळेलें कसं म्हण हांव मरणा विना कळ्ळें तेला अपकिर्ती दिता तागेलें नांव प्रभू मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभू श्रीरामचंद्र ताणें म्हणलेलें वाक्य हांव अपकिर्ती मात्र भिवचें म्हणून तशींची आमगेलो रघुनंदन मामा तो राम हो रघुनंदन नांव एकची कळ्ळें तसलें एक व्यक्तिमत्व आमगेल्या समाजांत तूं आयलांची कळ्ळें आतां केलो जनाक गेल्लो म्हण कडले फॅमिलीन तूं त्या फॅमिलीन मस्त बेजार जाता आनी मस्त हें जाता ओके बट असल मनशांनी आमकां सोडून वतना सगळे समाजान इफेक्ट जाता कितें म्हण सगळे समाजांत ताणें आधार स्तंभ जावन आसताचे कळ्ळें देखून तसल तो आधार स्तंभ आजी आमकां ना जाला म्हळें त्या ओपास तो जन्म घेवन येता आनी ओपासय तशीच कीर्ती मेळून आमी समाजाकय आनी तशें सोमेले कार्यक्रम जावं कसले आसता म्हण करूले ताका इन्विटेशन जावपाक म्हणना उत्सव आसा म्हण करूलो तो अमेरिका 25,000 हे आमी पेटयताले म्हणून तसले एक विशाल बुद्धिमत्ताचेर तसो तो एक मनीस देखून हांव तागेले कुटुंबाक आशिर्वाद दिता श्रीवर्चस्वमा श्रीमारोग्यमा विधा शुभमानो मह्येते धनम धान्यम पशुभव पुत्र लाभम शतसंवत्सरं दीर्घमायुः कळ्ळें आनी ताका तागेल्या आत्म्याक शांती दिवची कशी जाल्यार कितली लोक रघुनंदन मामा गोपास आमगे समाजांत तुजें मुदी देवा ही म्हगेली प्रार्थना